नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। दृष्टीचे कोयराच्या पिपाचे स्कॅम पुरोवपाचो यत्न फेल, सरकाराक दणको, एका लोकायुक्तान केस उक्ती केली, दुसऱ्यान केली बंद, हायकोर्ट म्हणटा नव्यान स्वतंत्र चौकशी। जीएमसीचो डीन म्हणून दोतोर जयप्रकाश तिवारीची केल्ली नेमणूक होल्डार, दोतोर शिवानंद बांदेकारूच परत डीन जावपाची शक्यताय, सांगतात भलायकी खात्याची सुत्रां, तिवारी न्ही बांदेकारूच। गोवा बोर्डाची 12वीची दुसऱ्या टर्माची परीक्षा सुरू, कोविड शिष्टाचार ऑफलाइन एग्जाम, 18,000 मायज भुरगी परीक्षेक, दोनूय टर्माच्या मार्काचेर फायनल निकाल। काणकोण मडगांव काणकोण पोळे हायवेची दशा, टेंडराक जाले वर्स अजून सारको जायना, यूथ काँग्रेसीचो पणजे हायवे ऑथॉरिटीक घेराव, इंजिनियर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज। नव्या मोटर वाहन कायद्यान लोकांची धावपळ, पीयूसीक लायनी, पीयूसीचो सर्व्हर डावन, बीएस स्टँडर्डा प्रमाण पीयूसीची व्हॅलिडिटी, मंत्री म्हणटा पुलिसांनी लोकांक समजूचे। नव्या आमदारांची राज्यपालाबरोबर चाय पे चर्चा, राजभवनाचो औपचारिक गाठभेट, 40तले फक्त 28 पावले, संवादाचो बरो उपक्रम म्हणून राज्यपालाची तोखणाय। मेर्शे चिंबला सांताक्रूज बेकायदेशीर स्कॅपयार्डावयल्यान हायकोर्टाची पंचायतीचेर बडी, आदी कर्तव्य सारखे करात, 12 एप्रिल मेरेन पंचायतीकडच्यान मागलो स्टेटस रिपोर्ट। पोन्ने गोयचे वादग्रस्त बांदकामाचेर 19 एप्रिलाक सुनावणी, पंचायत संचालनालया मुखार सुनावणेक 3 हस्तक्षेप याचिका, सुनावणी जाय मेरेन बांदकाम जैसे थे। खबरो विस्तारान। दृष्टीचे कोयराच्या पिपाचे स्कॅम पुरोवपाचो यत्न फेल, सरकाराक दणको, डस्टबिन स्कॅमाचे प्रकरण लोकायुक्तान बंद केल्यार पासून ताचो स्वतंत्र नव्यान विचार जातलो, हायकोर्टान सरकाराक क्लियर केला। लोकायुक्तान केस बंद केल्या म्हणून सरकारान मंगळारा कोर्टाक सांगले, ताच्या आदल्या लोकायुक्तान केशीची एसीबी वरवीं चौकशी करूंक सांगिल्ली। गोयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांच्या सुरक्षेचे काम पळोवपी सरकाराची एजन्सी दृष्टी कंपनीक कोयराची पिपा बसोवंक सांगिल्ली, मात पळोवंक गेल्यार डस्टबिनांचेर खर्च दाखयलो भरमसाट, खेरीज सांगल्या थंय कोयराची पिपाच दिसना जाली। 2020च्या सप्टेंबरात तेन्नाचो लोकायुक्त जस्टिस पी.के. मिश्रान हे प्रकरण एसीबीक उचूंक सांगिल्ले। उपरांत राज्य सरकारान नव्या लोकायुक्ता कडेन चौकशी बंद करूंक अर्ज घालो आनी नव्या लोकायुक्तान तो मानून घेतलो। नव्या लोकायुक्तान केस बंद करपाक मान्यताय दिल्या म्हूण सरकारान मंगळारा हायकोर्टाक सांगले। सरकाराचे हे भुमिकेचेर हायकोर्ट सातिस्वेत ना। लोकायुक्तान केस बंद केल्यार पासून ताचो स्वतंत्र आनी नव्यान विचार जातलो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक कळीत केला। मेरिटाचेर केशीचो निकाल लागतलो म्हूण कोर्टान क्लियर केले। केस सोमारा येतली। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कर्मिक खात्यान जीएमसीच्या नव्या डीनाचे नियुक्तीक काडिल्ली ऑर्डर 24 वरां भितर परत होल्डार। सांजे कर्मिक खात्यान परत आदेश जाहीर केलो। मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चे उपरांत ऑर्डर होल्डार दवरपाचें थारलां म्हणून आरोग्य मंत्री विश्वजितान मिडियाक सांगिल्लें। दोतोर जयप्रकाश तिवारीन डीन म्हणून ताबो घेतिल्लो ना, 3 वर्सां जालीं डीनाच्या पोस्टाचें राजकारण चल्लां। डिपार्टमेंटल प्रमोशन समितीच्या शिफारसी प्रमाण सोमारा कर्मिक खात्यान दोतोर जयप्रकाश तिवारीक डीन म्हूण नेमपाक आदेश काडलो आनी 24 वरांत आदेशाक स्थगिती दिली। घडले ते अशें। सोमारा 4 एप्रिलाक डॉक्टर जयप्रकाश तिवारीक कर्मिक खात्यान डीन म्हूण प्रमोट केलो। डिपार्टमेंटल प्रमोशन समितीच्या शिफारसी प्रमाण कर्मिक खात्याची ऑर्डर आयली। कांय वरां भितर नेमणुकेची अर्ज स्थगीत म्हूण खबरो येवंक लागल्यो।
मंगळारा सांज मेरेन ऑर्डर स्थगितीचो दुसरो आदेश. डिनाच्या नियुक्तीचे नेम बायपास करपाचे प्रकार 2019 सुरू जाल्ले. आरोग्य खात्यान आपल्या अधिकाराच्या भायर वचून आदेशूय दिल्ले. 2019 त्या वेळचो डीन दोतोर प्रदीप नायकाक आरोग्य खात्यान 2 वर्सां बसयलो. तात्पुरती व्यवस्था म्हूण दोतोर शिवानंद बानेकाराक डीन केलो. डिनाच्या नेमणुकेची ऑर्डर कर्मीक खात्यान काडपाची ती ऑर्ड आरोग्य खात्यान काडली. दोतोर प्रदीप नायक 2 वर्सां आरोग्य खात्यांत उरलो आनी थंयच निवृत्त जालो. नवो डीन थारावंक सरकारान GPSCक ऑगस्ट 2021 फायल धाडली. फायली बरोबर सिनियरिटी लिस्टूय GPSCक धाडले. दोतोर बानेकारा मुखार आनीक 2 दोतोर डीन पदा खातीर पात्र आसात. पयल्या नंबरार दोतोर जयप्रकाश तिवारी आनी दुसऱ्या नंबरार दोतोर पिंटो. सिनियरिटी लिस्टा प्रमाण दोतोर जयप्रकाश तिवारीच डीन जावंक पात्र. तशी शिफारस GPSCच्या डिपार्टमेंटल प्रमोशन समितीन 2021 कर्मीक खात्याक केल्ली. ऑक्टोबर 2021 GPSCच्या डिपार्टमेंटल प्रमोशन समितीन केल्ल्या शिफारसीचेर कर्मीक खात्यान सोमारा दोतोर जयप्रकाश तिवारीक नवो डीन म्हूण ऑर्डर काडली आनी 24 वरां भितर ती स्थगितूय केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा बोर्डाची 12वीची दुसऱ्या टर्माची एग्जाम मंगळारा सावन ऑफलायन सुरू. कोविडाचे शिष्टाचार पाळून एग्जाम चल्ल्या. 18,200 मायज भुरगीं एग्जामीक बसल्यात. पयले आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून फायनल रिजल्ट जाहीर करतले. 10वीच्यो एग्जामी 7 एप्रिला सावन. कोविडाच्या महामारी उपरांत पयलेच फावट 12वीच्यो परीक्षा 100% ऑफलायन मोडान. गोंयभरच्या एग्जामिनेशन केंद्रांनी परत एकदा बोर्डाच्या परीक्षांचें वातावरण. भुरग्यांची वर्दळ. ह्या वर्सा 18,215 भुरगीं एग्जामीक बसल्या. तातूंत 8,937 चले, 9,278 चलयां. 12वीच्या एग्जामी उपरांत 10वीच्यो एग्जामी 7 एप्रिल सावन. आयच्यान 12वीच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा, परीक्षा आसा, त्यो चालू जाता. आनी आमी जर पळोवपाक वचत जाल्यार कोविडाचो जो पिरियड आशिल्लो, जो महामारीचो काळ आशिल्लो, तेज्या मागीर पहिल्यांदाच फूल फ्लेज अश्यो ऑफलायन एग्जाम्स आसा 12वीच्यो, त्यो गोवा बोर्ड कंडक्ट करता. ऑनलायन ऑल्सो वॉज ओके, बट चडशें आमकां खूब हेल्प जाला बिकॉज ऑफ ऑफलायनान आमकां म्हणल्यार इंटरेक्शन वाडला टिचरींग कडल्यान. बिकॉज ऑफ दॅट वी कूड सॉल्व आवर डाउट्स एंड ऑल्सो टेल आस्क सम क्वेश्चन्स एंड ऑल्सो सॉल्व देम. आयज म्हणल्यार आमची एग्जाम आसा म्हणून मातशें नर्वसनेस आसा आनी एग्जाम बरी येतली अशें दिसता म्हाका. आयज 5 एप्रिलाक स्टार्ट जाता आनी 16 एप्रिलाक काबार जाता. एक्चुली कोविडा टायमाक जायतो प्रॉब्लम जाल्लो, पण भुरग्यांनी आपली भरपूर मेहनत घेवन आणि भरपूर मेहनत केली त्यांच्यानी आणि स्टडी केली. ह्या सेंटराचेर आमी पळोवंक शकता की जायतीं भुरगीं एग्जामीक वचचे पयलीं सुद्दां लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करता. जेन्ना आमी थोडे भुरग्यां कडेन उलयले, ते सांगताले की तांची जर्नी जी आसा फ्रॉम ऑफलायन टू ऑनलायन टू बॅक टू ऑफलायन, इट वॉज अ व्हेरी टफ जर्नी फॉर देम. पूण समवेर लास्ट मोमेंटाक हांच्यांनी ऑफलायन केल्ल्याक तांकां एक बरी मदत जाली. टिचरां कडेन इंटरेक्शन करूंक मेळ्ळें, जायते इश्यू सॉल्व करूंक मेळ्ळे. आनी ही 12वीची एग्जाम जी आयज 5 तारखेक चालू जाता, ही 16 तारखेक काबार जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोण मडगांव हायवे आनी काणकोण पोळे रस्तो साप काबार जाला. मोर्चा काडले, घेराव घालो, तरी कोणूच कांयच एक्शन घेवंक तयार ना म्हणून युवा काँग्रेसवाले निमाणे हायवे ऑथॉरिटीक घेराव घालूंक पणजे पावले. वर्स जालें टेंडर जाल्यार मात रस्त्याचें काम अजून चालू जायना. इंजिनियर सांगता कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज नोटीस काडल्या. काणकोणचे कांय थळावे न्हिदपाच्या तयारीन आयिल्ले. हमारा पैसा खाने को, कुर्सी गरम करने का बैठ के, कौन सा पैसा? हाँ, बैठ कर काम बोल रहे हैं और हमारे लोग तो तकलीफ दिखा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ काम चल रहा है. काम चल रहा है. वो काम चल रहा है. कहाँ? इधर आओ, दिखाओ मुझे. आपको डिमांड रखा है कानकों मारगांव टू कानकोण रोड का हॉट मिक्सिंग कब से शुरू होगा? ऑलरेडी अप्रूव का काम है. कितना अप्रूव? ऐसे जो अप्रूव गवर्नमेंट. तब तक क्या करने का हम लोग? अब गवर्नमेंट के पास जाओ, तुम्हें बड़ा निर्णय ले लो.
और तुम क्या है? हम अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहा है? भाई भेजा है अप्रूवल के लिए। क्या अप्रूवल? कितने टाइम अप्रूवल है? एमएलए चाहिए तो आप क्यों जाए इधर? हम अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आपको भाई भेजा अप्रूवल के लिए। आप क्यों जाए इधर? इसीलिए कहा ना भाई भेजा अप्रूवल के लिए। कब भेजा है? कब भेजा? 3-4 दिन हो गया। हाँ 3 4 डेज बैक। अरे आप पूरा किसको? सीएम को। सीएम के पास जाने का? और क्या फाइल वही जाएगा ना अप्रूवल के लिए। सीएम आपने दिखाओ फॉर्मेलिटी का, आपका फॉर्मेलिटी का ये आज का आरटीआई। हाँ आज का आरटीआई एक बरं मस्ती रहेगा. आपको बहुत मस्ती आहे. आता टेंडर आणि 1 वर्ष झाले काणकोण टू मारगाव रोडाचे आणि आम्ही मातशे ताका विचारणार कॉन्ट्रॅक्टरा काम केन्ना सुरू करता का म्हणून मातशे विचारणार आम्ही ह्या रस्त्याला पण किती जाय का तुमका खबर आसा मिडिया एकान 2 जाणी चीफ इंजिनियर मेळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मेळे एई मेळे जेई मेळे लोकल एमएलए मेळे सगळ्या मेळे आपण हांकां काहीच फरक पडना. आता तो रस्तो तुम्ही वचून बेश्टे का तुमकां विजिटा व्हरता तुम्ही पळया. On 2nd March, I taken a meeting. He said he will start work immediately. Who said? The Kudroli contractor. Who is that contractor? One contractor was the Kudroli contractors. I don't know his name. No, who have approved him? It is on e-tender. Sir, delay होता है. It is e-portal. डिले होता है तो आप फॉलो Yeah, वो time पूरा नहीं हुआ ना. उससे 1 साल का time बचा हुआ. He got 1 year work time for doing the work. So we have been reminding him. कौन एक रिमाइंडर चलेगा? रिमाइंडर का चलेगा. सर रिमाइंडर फोन से किया था क्या रिटर्न चिट्ठी रिटर्न सर क्या कर रहे हैं अभी सोल्यूशन क्या है इसके लिए? we have terminated the work. I should show notice to him for termination. कभी इशू किया On 24. So once 24th March we have shoot, so I have to give 15 days notice. That gets on 8th April. After 8th April we terminate that work. केंद्राचो नवो मोटर वाहन कायदो लागू जालो आनी लोकांची डॉक्युमेंट जाग्यार घालूंक धांवपळ. पळयता थंय पीयूसी गर्दी, पीयूसीचो सर्व्हर डावन, लांबचे लांब लायनी, खेरीज कोणाक 6 म्हयने कोणाक वर्साचे पीयूसी वयल्यान गोंदळ. येरादारी मंत्री म्हणटा पुलिसांनी लोकांक समजून घेवचे. मनीसपणान मातशी सदळसाण बाळगुची. बीएस स्टँडर्डा प्रमाण खंय पीयूसीची व्हॅलिडिटी. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसा माविन गुदिनो तेंच्यांनी मिटींग घेतली ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आनी हेर जे पुलीस अधिकारी आशिल्ले तितून डिस्कस जाले जे ट्राफीक फायन्स ज्यो नव्यो इम्प्लिमेंट जाल्या त्या ट्राफीक फायन्सा बद्दल डिस्कशन जालें. तितूनच एक पॉयंट असो आयलो की जे पीयूसी आसा ते खूब जाणां कडेन पीयूसी ना आनी चडशे पीयूसी सेंटर नासल्या कारणान तो खूब डिफिकल्टी जाता आनी खूब टायम लागता पीयूसी सर्टिफिकेट मेळपाक. म्हणून तेंच्यांनी एक रिलॅक्सेशन दिवपाचें तेंचें डिस्कशन जालां 1 म्हयन्या खातीर अशें तेंचें काल मिटिंगान डिस्कस जालां. तितूनच जेन्ना पीयूसी सर्टिफिकेट घेवपाक लोक वता तेन्ना एक लोकांचो जो आसा ते कन्फ्यूज आसता की एक एकट्या मनशाक 6 म्हयन्याची पीयूसी सर्टिफिकेट मेळटा तर दुसऱ्या मनशाक 1 वर्साची पीयूसी सर्टिफिकेट मेळटा. तर जेन्ना आमी ह्या गजालीचेर इन्फॉर्मेशन काढली जेन्ना आमी ह्या गजालीचेर इन्फॉर्मेशन काढली तेन्ना आमकां कळ्ळें एज पर रूल जे BS3 आनी तेजे सकयली जी वाहनां आसा तांकां 6 म्हयन्याचे पीयूसी सर्टिफिकेट मेळटा. तशेंच BS4 आनी तेज्या वयली जी वाहनां आसा तांकां 1 वर्साचे पीयूसी सर्टिफिकेट मेळटा. तर लोकांनी मात्तूय कन्फ्यूज जावन नासतना ह्यो जी गजाली आसा त्यो लक्षांत दवरच्यो. पोल्युशन सर्टिफिकेट म्हूण आसता पीयूसी सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसतली पोल्युशन अंडर कंट्रोल ते सर्टिफिकेटी लागून लोकांक खूब त्रास जाता. जाय तितले सेंटर ना पयले कोणूच घेयनासलो ती सर्टिफिकेट आतां सेंटर घेता म्हूण आज आंकडो पावला 6,000 लोकांनी ती सर्टिफिकेट घेयला. सो टायमार एकदां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळना आनी तेजेर फायन खूब आसा 10,000 सुमार फायन आसा. तेका लागून हांवें सांगलें लोकांक आमी मातशें टायम दिवया. पीयूसी सर्टिफिकेट ना जाल्यार 1 म्हयनो तरी तांकां दिया ती सर्टिफिकेट हाडपाक. थोड्यांची मागणी आसा ना तेजी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने आसा ती 1 वर्स करपाक जाय. ते आमच्या हातीन ना. हो सेंट्रल कायदो केंद्र सरकाराचो कायदो ते आमी केंद्रा बरयतले जाता जाल्यार टेक्निकली इफ इट इज सावंड टू मेक इट 1 year. मेर्शे चिंबला सांताक्रूज बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डा वयल्यान हायकोर्टाची पंचायतीचेर बडी. कोर्टान PIL सुवोमोटो घेतिल्ली. स्क्रॅपयार्डा अनिर्बंध पातळटा म्हणून एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशानूय हस्तक्षेप याचिका घाल्ली. पंचायतीन कोणे इशू करी मेरेन रावचें न्ही कर्तव्य आदी वेवस्थीत करचें म्हूण कोर्टाची बडी. 12 एप्रिल मेरेन पंचायती कडेन स्टेटस आनी कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला.
garbage issue has come up before the Honorable High Court. The Honorable High Court has time and again given various warnings to the panchayats of Merces, Chimbel and Santa Cruz to clear all the black spots and to ensure that there is no garbage thrown on the streets. I have today pointed out with photographs of the very sad state of affairs within these 3 panchayats. I have also pointed out to the Honorable Court that the road from Ribandar to Merces is all full of illegal scrapyards, and today the Honorable High Court has directed the Merces Panchayat to explain on the next day as to how these illegal scrapyards have mushroomed on the Ribandar Merces road, and has also given directions to all the 3 panchayats that they should ensure that there are no black spots and no garbage is found on the streets. So the 3 panchayats have been directed to file their affidavits, and the court has adjourned the matter now to April 13th. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाइन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. पोन्ने गोयचे वादग्रस्त बांदकामाचेर एक्शन घेवंक स्टे. बांदकाम जैसे थे. पंचायत संचालकाची 19 एप्रिलाक सुनावणी. पंचायतीन बांदकाम मोडूंक नोटीस काडिल्ली. सुनावणी जाय मेरेन दोनूय पक्षांनी स्थिती आसा तशी दवरपाची. वादग्रस्त बांदकामाचे सुवातेर आनीक कसलेंच काम करूंक मेळचें ना आनी पंचायत बांदकाम मोडूंक शकना. तातूंत एक्टिविस्टांच्यो हस्तक्षेप याचिका. कोरवस अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर LLP जो ओल्ड गोवा जो स्ट्रक्चर आसा ताचे अपील ह्या कोर्टान आसा, आनी अकॉर्डिंगली देर आर सेवरल पार्टीज पंचायत आनी 3 इंटरव्हेनर आसा. 3 इंटरव्हेनर एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा आनी पंचायतीन ताका ऑब्जेक्शन दिला आनी अपिलान ताका रिप्लाय फायल करपा खातीर ताणें टायम घेतलो. सो मॅटर फुडें फिक्स केल्लो आसा 19 एप्रिलाक. सो 19 एप्रिल आय विल बी गोइंग टू हियर ऑन द एप्लिकेशन फायल बाय दी इंटरव्हेनर. देर आर 3 इंटरव्हेनर. तातूंत एक अमित पालेकर आसा, एक पार्टी थंयचे हातून सेवळगो एक्शन कमिटी म्हणून एक आसा, आनी तातूंत आनी एक पार्टी आसा जे लोकल विलेजर्स आसा तांच्यांनी एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा इंटरव्हेनर. ते इंटरव्हेनर एप्लिकेशन डिसायड करतलो जाल्यार आय हॅव टू हियर ऑन द रिप्लाय ऑफ द पार्टीज एंड अकॉर्डिंगली वी कॅन डिसायड यर एप्लिकेशन. That will go on the merit whether those interveners should be implicated as a party in this proceeding or not. That will be decided in the course of time. So till that period, whatever the structures are there, that has been stayed. The review cases are stay and this stay is for both the parties. See, I have intervention immediately after the indefinite fast has ended. I had issued notice to Panchayat as well as the other authorities, and vigilance inquiry has also been initiated against the authorities. The process start kela, which I am following up. Now, in view of that notice, आमका पंचायत in every stage notify केले कि हे stages are some. For in the appeal, we were not made parties to keep an eye on the entire matter and to see that the structure gets demolished. I filed intervention application, and today we assisted panchayat as well as the court in the matter. So basically, since government was also involved in this fraud, and नांचनी petitioner एक amendment application घाला. ना मी ते demolition order में recorder हाडपाक. The court has said that maintain status quo till 19. दोगांय parties म्हणजे पंचायत has also to maintain status quo and the petitioner also to maintain status quo. That means no work should happen there. राज्यपालाची नव्या आमदाराबरोबर चाय पे चर्चा. निवडून आयिल्ले आमदारांचे गाठी भेटीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन तांकां चाक आपयल्ले. आमंत्रण सगळ्यांक आशिल्ले मात 40तले 28 आमदारूच पावले. तातूंत कितलेशेच BJP आमदार मंत्री दिसले ना. संवाद घडोवन हाडपाचो बरो उपक्रम केला म्हणून आमदारांनी राज्यपालाची तुस्त केली. कांयच मिटींग काय नाशिल्ले. दिस इज अ न्यू प्रेसिडेंट गव्हर्नर एस्टेटी. तांचे स्टेटी भितर अशी पद्दत आसा की स्वेरींग जालें
की मागीर मिनिस्टर्स आनी MLAs आसा पळय हांचे भितर इंट्रॅक्शन करप आशिल्लें. सगळे प्रेझेंट आशिल्ले. ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज प्रेझेंट. ऑलमोस्ट एवरीबडी. जस्ट हायटी आशिल्ली आनी एक बारीकसो फोटोग्राफ त्या संदर्भात एक डिस्कशन गव्हर्नराचें एक इन्विटेशन आशिल्लें त्या खातीर आमी गेल्ले आशिल्ले. He wants to make it a customary that after the governor's address that the newly elected member every 5 years should come to the Raj Bhavan so that they are known to each other closely and also for a group photograph. काँग्रेसचे असे खूप जाण अशे दिश्टी पडना अशे सगळ्यांक खबर ना न्हू. मेन म्हटल्यार आमकां फक्त चायेक आपयल्ले आयज आनी इंट्रोडक्शन कशें जातलें आनी इंट्रोडक्शन केलें आमी सगळ्यांनी आनी बरी एक बरो मीट जालो. सगळ्यांनी एकामेकाक मेवले आनी फुडें कशें वचपाचें नॉर्मल आमचो चॅट्स जाले बट तेजे वयर कांय ना. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान क्लियर जाल्या उपरांत CRZांतल्यो आदल्यो खंयच्योय प्रलंबीत केशी मान्य करचे ना म्हणून मरिना प्रकल्पाचेर सरकारान हायकोर्टा मुखार क्लियर केलां. प्रमोटरांक जाय जाल्यार तांणी CZMP प्लान मान्य जाल्या उपरांत नव्यान अर्ज करूं येता. कोर्टान याचिकादार मरिना प्रमोटराक कसलीच थाकाय दिल्ली ना. 5 आनी 6 तारखेर वादळी वाऱ्याबरोबर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. खात्यान गोंयांक येलो अलर्ट जाहीर केला. कालोर वाडिल्ल्यान अस्तंत भारतान कितल्याशाच राज्यांनी दर्यादेग वाठारांत जगलां, गडगड आनी वारे मारून पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 40 किलोमीटर नेटान वारे मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमारांक शिटकावणी. गोंयांत फाटले 4-5 दीस जाले दमळ आनी कालोर. 2012 सुरू जाल्ले मडगांवचे ट्रॅव्हल स्मिथ टूर ऑपरेटर कंपनीक 10 वर्सां जातात. ट्रॅव्हल स्मिथाची ट्रॅव्हल्स टूर, रेंट अ कार, इंटरनॅशनल क्रूज लायनर ऑपरेशन्स अशा कितल्याशा सेवांची लोक तोखणाय करतात म्हणून ट्रॅव्हल स्मिथाचो CEO दीपक लोटलीकार सांगता. तांचो कितलेशेच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय हॉटेल्स टूर ऑपरेटरा कडेन टायअप आसा. Today we are here celebrating 10 glorious years of our anniversary. We thank all our associate partners, customers and the trade partners from the bottom of our heart for the continuous support extended to us in this 10 years. TravelSmith is a multi-dimensional destination management company. We have multiple verticals, segments to cater, starting with tour operator representation where we represent some of the finest tour operators across India and globally. We represent few of the cruise liners, international cruise liners, and handle all their services at the Goa port. Third is the MICE segment, meeting incentive, conferences and exhibitions. We just not provide car rental, but we provide peace of mind to our clients. Our esteemed client recognizes our differential value which we add during the services what we extend. We have 2 more verticals which will be added at the end of 2022, which is again based on concept tourism. पिसुल्ले सावन जातले मीन येरादारी आड NGO गोवा फाउंडेशन हायकोर्टान पिसुल्ले गांवांतल्यान मीन येरादारी जाता खरी मात थंय फाटलीं 20 वर्सां मायनिंग जालेंच ना म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आर्ग्युमेंट. मिनाची येरादारी चल्ल्या ती खंय सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मोडून कोर्टान केस 12 एप्रिलाक दवरल्या. राजदीप बिल्डर्साचो वर्सुकी दीस मोठ्या दबाज्यान जालो. इतलीं वर्सां कन्स्ट्रक्शनांत नांव जोडल्या उपरांत आतां राजदीप बिल्डर्सान राजदीप मेंटेनन्स सर्विसीस लॉन्च केल्यात. वर्सुकी दिसा कांय जाणांचो भोवमानूय केलो. राजदीप बिल्डर्साच्या स्टाफाक प्रोत्साहन म्हणून बरें काम करतल्यांचो भोवमान. श्री कृष्णान आमकां भगवत गीतेन मेसेज दिल्या फॉर कर्मयोगी स्काय इज द लिमिट फॉर हॅपी लायफ, सक्सेसफुल लायफ अँड ब्लिसफुल लायफ. ह्याच कॉन्टेस्टान
लॉर्ड जेजस याने आमकां बायबलान मेसेज दिल्या, वर्क इज वर्शीप. अशें हे स्पिरिच्युअल एनलायटन असणारे लोक, आध्यात्मिक रुची ठेवणारे लोक, हेंच्या सानिध्यान जरी आमी रावले, हांच्या आवरात जरी आमकां मेळ्यो, जाल्यार आमचें जीवन, आमचो नजरिया, आमचो दृश्टिकोन समाजा कडेन वागपाचो सकारात्मक जावं शकता. पॉझिटिव्ह एफर्मेशन्स घेवन आमी जी वता, राजदीप टीम वता, राजदीप टीम आज मार्केटान काम करता, जाल्यार आमी ह्या पॉझिटिव्ह एफर्मेशनान एकामेकाक बांदली गेल्ली आसा. कितें म्हणटात लोक, मिडिया कितें कितें म्हणटात, पूण वॉट टुडे आय एम बिकॉज ऑफ मिडिया ओनली. मिडिया कडल्यान खूब शिकला कितें कितें हांव. आतां मिस्टर ब्रेन बी सगळो मिडिया कडल्यान शिकला. सो नेवर एवर ब्लेम मिडिया. मिडियान खुबशें नवीन शिकपाक मेळटा. मिडियान तें एफर्मेशन बदलू शकता, अशें मिडियान पावर आसा. नेवर एवर थिंक नेगेटिव्ह ऑफ मिडिया. यू हॅव टू सिलेक्ट युअर प्रोडक्टिव्ह थॉट्स. राती पिळगांवां शांतादुर्गेचो कौल जालो. पाडव्या दिसा सावन ही कौल सुरू जाल्ली ती सोमारा राती होमखंड जाल्या उपरांत सोंपली. लयराईचे होमखंडूय फामाद, तशीच शांतादुर्गेचे होमखंडाक भाविकांची गर्दी. होमखंडाची खिणचित्रां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.